आज आम्ही पत्रकार परिषद जी आपयल्या ताचे तशें पळोवपाक गेल्यार रिजन्स तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. कारण म्हटल्यार काल सेंट्रल गव्हर्मेंटान म्हादई प्रवाह म्हणून एक ऑथॉरिटी निर्माण केली आणि चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बोम्माय कितें म्हणटा की दिस वील पेव वे फॉर इम्प्लिमेंटींग द प्रोजेक्ट ऑफ कर्नाटका. सो कर्नाटकाचे सगळे प्रोजेक्ट्स फुडें व्हरपाक लागून हो प्रवाह म्हणून जो काडला प्रोग्रेसीव रिवर ऑथॉरिटी फॉर वेलफेअर अँड हार्मनी. कोणाचे वेलफेअर कोणाची हार्मनी आमकां खबर ना, पण गोंयचे घट्टाण ह्या सगळ्या हितूंतल्यान जातले तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आता ट्रिपल इंजिन सरकार जे चलता गोवा कर्नाटक महाराष्ट्र, ह्या ट्रिपल इंजिन सरकाराचो एक कट आसा गोंयांक काबार करपाचो. म्हणजे गोंयाक काबार इन ऑल सेन्स. म्हणजे तुम्ही जर पळयलां आसतले जाल्यार कोल हे कर्नाटकान वयता, कर्नाटकान स्टील फॅक्टरी आसा आनी ती कर्नाटकाचे स्टील फॅक्टरीचे पोट भरपाक लागून गोंयच्यान कोल ट्रान्सपोर्टेशन जाता. ताका लागून एमपीटीचो इश्यू, गोंयचे कोस्ट लायन सागरमाला, गोंयचे नुस्तेकार हे सागरमालाक लागून आनी हे सगळे एमपीटी कोलाक लागून गोंयचे नुस्तेकारांचे पोट मारप, हे सगळे आमकां सगळ्यांक खबर आसा. म्हणजे कशा प्रकारे कर्नाटका आनी केंद्र सरकार गोंयच्या आमच्या लाडक्या प्रमोद सावंताक हातात घेवन कटपुतली कशी ताका नाचोवन हे गोंयच्या घट्टान करता हे सगळ्यांक खबर आसा. हे सगळें करता आसतना म्हादईचें उदक कशें वळयतलें आनी तें उदक वळोवन कर्नाटकान खंय वता, ज्या जाग्यार स्टील प्लांट्स आसा, गदग आसतले ते एरियेन आसतले, धारवाड आसतले. सो अल्टिमेटली हे सगळे जे आसा ते कर्नाटकाच्या फार्मर्सांचे ताण भागोवपाक लागून आमचे गोंयचें उदक डायवर्ट केलें वचना आनी फक्त स्टील इंडस्ट्रीचे पोट भरपाक लागून हे सगळे जे आसा ते डायवर्शन केलां. आतां गोवा इज ओन्ली अ कॉरिडॉर, ते मागीर कोल कॉरिडॉर आसूं, स्टील कॉरिडॉर आसूं, पूण गोवा इज जस्ट हे कचरापट्टी करून दवरले केंद्र सरकारान. आनी हे जे उदाहरण म्हणटात ते आमकां दिसान दीस दिश्टी पडटा. स्टेट ऑफ कर्नाटका इज अलाउड टू टेक अप वर्क एज पर ड्युली अप्रूव्ड रिवाइज्ड DPR आयदर बाय म्हादई Water Management Authority or the Union Government. Now the Goa government demands constitution of Madai Water Management Authority. आमच्या मुख्यमंत्र्यान डेलिगेशन घेऊन गेले आणि आमची इच्छा आशिल्ली ते डेलिगेशनान DPR रद्द करचो म्हणून मागचे म्हणून, पण वो ना उत्तर वेगळे येताले म्हाका. पण वो मुख्यमंत्री जो आसा पळय त्या मुख्यमंत्र्यान मागले कितें तर ऑथॉरिटी नेमची म्हणून मागले आणि काल म्हादई प्रवाह म्हणून एक ऑथॉरिटी नेमल्या. करून सांगला त्या प्रमाणे सगळ्या गोंयकारांक हांव अपील करता, इरिस्पेक्टीव ऑफ हुएवर दे आर, आमकां पॉलिटिकल पार्टीज कोणी जावं ते सगळ्यांनी युनायटेड अंडर सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंट येवन हो मुवमेंट आमकां स्ट्रॉंग करून अनलेस एंड अंटील दिस ट्रान्सलेट इनटू एक्शन विदिन 10 days ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ गोवा इट विल नेवर बी सक्सेसफुल. सो सगळ्यांनी हे तर सिरियस इश्यू आसा. हो प्रवाह इज ऑलरेडी डायवर्टेड द वॉटर्स ऑफ म्हादय. प्रवाह इज जस्ट द फायनल नेल इन द कॉफिन. सगळ्यांनी लोकांनी विदिन 10 days आमी दिवया. सगळ्या लोकांनी रस्त्यांचेर येवन वी वील हॅव टू रिपीट जे 1 November 2019 जाल्लें. It has to be paralyzed, it has to be blocked, it has complete Goa is जेन्ना complete paralyzed जातले तेन्नाच सेंट्रल गव्हर्नमेंट will take cognizance of it. हे म्हाका सदांच दिसत आयला की only when it is translated into numbers on the street सगळ्या लोकांनी in large numbers तुम्ही कोणाक रावल्या, why are you not getting awakened? म्हादय कॉल दिता तुमकां, आमची आवय म्हादय कॉल दिता, तरी आसतना लोकांक समजना, तरी आसतना तांकां लोकांक कितें दिसता हांव नको. इरिस्पेक्टीव ऑफ युअर पार्टी पॉलिटिक्स पॉलिटिकल ऑफिशियल आमकां कितेंच लागना. अंडर सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंट सगळ्या लोकांनी विदिन 10 days सगळ्या रस्त्यांनी येवन सगळे रायट फ्रॉम पेडणे टू काणकोण येवन आमकां गोवा एक कॉल दिता सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक आमी दाखोवन दिवया की स्टॉप करया गोवा, पॅरलाइज करया and then only we will be successful. सरकार लोकांक अजूनपासून तसोच चुनो लायता, भिवपाची गरज ना. जाय त्या लोकांक दिसता की आमचो प्रमोद सावंत आमकां उदक हाडटलो तो दितलो वा पळय आमकां उदक मेळटलें अशें जर दिसता जाल्यार हे तुमी जर पेपर पळयले जाल्यार तुमकां अशें दिसतलें. मागीर कपलार हात मारच्या पयलीं आमी तुमकां सांगता
आज खरेच भिवपाची गरज आसा. प्रमोदान ह्या प्रश्नाचे खरें म्हणल्यार उतर दिवनी आणि तो पांगम आमचो आदोगाद आसा गोंयचो तेणेय उत्तर दिवनी. हे कितें नाटक चल्लां पळय तेजेर आनी अजून आमकां खंय उदक येता म्हणून सुर्लाय काबार करतले आनी सगळे काबार जावपाचे आसा. लक्षांत दवरा. लोक जर जागे जायना, लोक जर भायर सरना, आमकां चडांत चड भिवपाची गरज पडटली.